आज हांव खूब खूश आहे खूब म्हणल्यार खूब कित्याक सांग पळय तुमगे मनांतलें म्हाका कशें कळटलें यशोदा जेन्ना तूं त्या रुपांत आशिल्ले तेन्ना जावन म्हाका न्हीद मुठीत नाशिल्ली गो आज म्हाका कितले आनंद जाला त्या देवाच्या कृपेन तूं अशें जालें अशें जालें कशें तेच म्हाका खबर ना यशोदा तूं तेन्ना डिलिव्हरी होईल तेन्ना तूं कशें जालें मागीर अशें कशें जालें तेच खबर ना म्हाका अशें जालें कशें म्हण जेन्ना तो तूं नागराज चल म्हूण पांय फुडें आयलो तेन्ना जेन्ना तूं बरें जालें आनी आमकां तो चेड्याच्या रुपान तो पावली दिसता आनी ह्या फुडें बी आमगेलें बरें जातलें दिसता जाता पळय मागीर मनांत न्ही समाधानूच अशें ना कित्याक तें कारण कितें यशोदा आज आमगेर चल रगत आशिल्लो लग्नात जात आशिल्लो आनी आमी ताका लग्न करता आशिल्ले यशोदा तूं पळय कितले बरें करतालो गो तुका हे पळय आमगे चल घेवन घेवन आमी ताका शिवून हाड घेवन आमगे घरात म्हाका मात्र पुरत आशिल्ले आमगे जिवनांत कितें घडलें म्हाका इतलें वचकीच जालें काय जालें म्हाका कांयच खबर ना तुमगे जिवनांत आनंद सांगता म्हणल्यार तूं आनी कशें पावलो कुठं सावकार हा तुमगेर घरा या म्हूण येयल्लो तेन्नाच हो म्हाका वाटेर मेळ्ळो हो सांगच्या लागलो सावकार हांवें घर पावय म्हणून हाय सावकार हो आमचे कडेन येता म्हणू लागलो हांव आनी नागराज एकमेकापासून प्रेम करते आसा मागेर नांव रिना हांव त्या मावळ्यार चली तूं त्या मावळ्याक चेडो तुगेलो बापूय सांगतालो आपल्याला चेडवाक खंय बरो चल पळय म्हणून तुका देवाच्या कृपेन बरो चल मेळ म्हूण जालो म्हणल्यार मागेली आता सून जावचीच म्हूण जाली आता तू सून म्हणटा तो चेडो म्हणटा कितें म्हाका कळचेच ना पळय सगळे हांव सांगता आयकया शंकर तूं यस हांव शंकर न्ही सीआयडी मिस्टर शंकर तुमगे घरा अशी जाल कशें म्हणून हांव सांगता आयकया शंकर सर तुवें आमगे घरात तुमकां कशें कळ्ळें आयकया सावकार तुमगे चल जिवंत आसा कित्याक आमगे चल जिवंत आसा मागे चल जिवंत आसा खंय आसा खंय आसा तो जिवंत आसा तुमी दोळ्या मुखार आसा कितें नागराज आमगे चलो हय तुमगे नागराज चेडो जेन्ना तेगे नागराजान पाया मम्मी हाती लागलो तेन्नाच्यान ती बरी जाली तेजी पासून ती ल्हान बरो वशेन वखताली चेड्याल तेंचेन तशी जाली ती चेड्या हात लागून बरी जाली ती नागराज मागीर पुता तू इतले दिवस खंय आशिल्लो पुता खंय आशिल्लो म्हाका सोड घेवन मम्मी पुता म्हाका माफ कर गे मम्मी म्हाका माफ कर मागीर चूक ना गे मम्मी मागीर चूक ना तुगेर हांव प्रेमाक तळमळटालो गे मम्मी तळमळटालो मम्मी आज म्हाका खूब आनंद दिसता गे मम्मी आनंद दिसता पप्पा म्हाका खूब आनंद जालो सर विचारता मागीर बेजारपण घेयना का हें तुमकां कशें करून कळ्ळें हांव एक कामासाठी ह्या गावात येयलो 2 काम सक्सेस जाली एक काम म्हणल्यार ह्या सावकारान चेड्याबद्दल शोध काडलो दुसरें कितें काम म्हणल्यार फॉरेन कंट्रींतल्यान भांगरा सप्लाय येताले दोनूय काम सुरळीत जाली नागराज मागेलो चल म्हूण तुमकां कशें कळ्ळें जेन्ना तूं हॉस्पिटलाक गेले तेन्ना तुमगेच बायान चक्कर पडली त्या टायमार हांव हॉस्पिटला भायर आशिल्लो तुम्ही गेले नंतर डॉक्टर लेवल दाखवून खर सांगून गेले ह्या यशोदा पयली जाल चेडो
कैलासान डॉक्टरा पैसे असं दाखवून चोन हाडलो मागीर डॉक्टर तुमकां खोटी सांगलो बाळची जन्मा येता मेल जन्मा येता म्हणून डॉक्टर आनी कंपाउंडर फटींग आसात ना डॉक्टर एंड शैलेश 2 महिने बिझनेस करचे 1 नंबर चोन आसात डॉक्टर हा जिवंत केन्नाच सोडना पप्पा इतल्या वर्सान तूं म्हाका मेळत ना पप्पा ना हय सावकार तेणी सांग बरोबर आसा तुमकां चेडून एक सून बी मेळून जाली डॉक्टरान तेमकां हांव पळोवंक घेता धोरच्यान सून 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 म्हणटा म्हाका कितें कळलेंच ना ह बाय आतां कळ्ळें पळय बाय तूं मागीर सून जावन जो बरें येता हांव मुखार काम सुरळीत जाया पप्पा मम्मी म्हाका आशिर्वाद दिया खंयच्या परिस्थितीन म्हाका मेळून वचूंकच जाय आज नाकडे पुता नाका तू खूप वर्सान म्हाका मेळ्ळा आनीक आतां वयता म्हणटा पुता ना यशोदा हांव पोटा उजरान वतना का पुता देशाची सेवा करची कोणाल्या नशिबात रावना थांब पुता पुता मम्मीची सेवा करची आणि देशाची सेवा करची समाप तुक दांडीक जाला हे लोक म्हाका सांगतले सावकाराक देशा बद्दल भक्तीच ना म्हण मागीर आशिर्वाद तुका आसा बाबा भविष्य देशात तू गिरवा
पप्पा हा नेमकं थोड येता बरोबर आहे हा मम्मी